आणि हांव न्हू प्रसाद गांवकार म्हाजो बरो दोस्त. काल 4 जावन 41 मिनटांनी हांव असेंब्ली भितर आसतना 2 मिस कॉलां प्रसाद गांवकाराचे म्हाका. आनी तेजे नंतर ना. फाटल्या 5 वर्सां प्रसाद गांवकाराचो केन्नाच फोन ना. हांवें ताका 2-3 फावटी फोन करून पयलें पण ताचो फोन लागनालो. फक्त इतलेंच विचारपाक की समाजाचें काम कशें चलता. म्हाकाय समाजाचो खूब अभिमान आसा. आनी प्रसाद गांवकार जर समाजाचो कितें करता जायत न्ही जाल्यार म्हाका तें आडोवपाचो म्हणटा तो प्रश्न येयना. हांव इतलेंच जाणा की एक गोमंतक गोंड मराठा समाजाचो ऑफिशियल कार्यक्रम मडगांव आसलेलो आनी तो अंडर एडमिनिस्ट्रेटर. आनी प्रसाद गांवकार आनी कितें करता तें हांव नकळो. तेजे कितें पळय तेणें आरोप पळय केला पळय ते तेकाच खबर आसा. आनी प्रसाद गांवकाराची कसली मिटींग कितें म्हजे कडेन केन्ना तेगे उलोवप जावना. त्या खातीर जें कितें पळय तेणें पळय हांवें कितें सरपंचाचेर दबाव हाडलो आनी कितें केलो म्हणटा पळय न्ही ते सगळे निकालच खोटे आसा. पूण तुमकां कितें अपडेट आशिल्लें की हें जावपाचें मिटींग जावपाचें बीन समाजाची कशी मेळटली म्हाका तेगे मिटींग आसा न्ही म्हणून. ते म्हाका इनवायट जर केल्लो फाल्यां मिटींग आसा यो रे बाबा तूं मिटींगेक म्हणून जाल्यार तेका सांगतलो आसलो आनी म्हाका कळटलें आसलें. तो केन्नाच खंयच्याच मिटींगेक कसले म्हणटा ते कितें मिटींग बी घेत जाय ती जाल्यार म्हाका तेचें कांय इन्फॉर्मेशन आसना. पूण समाजाची मिटींग जाल्यार तुमकां कोणी तुमचे थंयसरले लोकलांनी बीन सांगलेलें की बाबा समाजाची मिटींग म्हणून कशें समाजाची मिटींग कोण घेतलो थंय. समाजाची मिटींग घेतली जायत न्ही जाल्यार समाजाच्या प्रत्येक मिटींगेक जेन्ना मिटींग पळय जाता पळय न्ही तेन्ना म्हाका कळटलें आनी हांव वयतां. आनी म्हाजें खूब काम आसा समाजा लागून. प्रसाद गांवकाराचें कितलें काम आसा तें हांव नकळो. पण हें एलिगेशन कित्याक केलें म्हणटा तर तेणी तुमी काम हाडयलें म्हणून. कितें आसा तेका तो भाजपाचो तुमकां सांगता तो विरोधकाचो हें आसूं शकता पुरस्कर्ता आसूं शकता कित्याक त्या मतदारसंघांनी कांय करप शक्य ना. तो येवन तें करूं शकता. आनी कांय तें पॉसिबल ना. पण तेचेर निर्बंध हाडला न्ही गोमंतक गांवड मराठा समाजाचेर. त्या खातीरच तुमकां सांगलें न्ही आतां क्लियर केलें पळय की एडमिनिस्ट्रेटर जो अपॉयंट केला त्या एडमिनिस्ट्रेटराचें एक सर्क्युलर आसा आनी तेजे प्रमाणे कितें केल्लें आसा तेजे प्रमाणे ऑलरेडी कार्यक्रम जो जावपाचो त्या गोमंतक गोंड मराठा समाजाचो तो मडगांव जावपाक जाय. आनी आतां म्हाका हें कोणी तरी सांगलें की प्रसाद तुमचे अशे आरोप केला त्या खातीर लोकांक तरी कळपाक जाय की कित्याक आरोप केला आनी कितें केला तें तेका खबर आसतलें. पूण म्हाका तेजे वेअर अबाउट्स म्हाका खबर ना आनी म्हाका जाणून घेवपाचेंय हें ना गरज ना.